पॉलिटिकल पार्टी खूब आसतात, पावसान अळमी जातात. पावसान अळमी जाता तशी इलेक्शनाच्या टायमार पॉलिटिकल पार्ट्योय नव्यो जातात, नवे पक्ष येतात आनी इलेक्शन सोंपतकर पक्ष नाच जातात. दुसरे असे पक्ष आहा की 2-3 आमदार जिखून येवप आनी खंयच्याय सरकारान आपूण घुसप, हेच तांची USP जाल्ली आहा. कितल्या वर्सां तेच करतात. आमी बी आज तेच केल्लें आहा. तुम्ही म्हणटाले कितें यार तूं कितें उलयता, तुवें तेच केलां म्हणून. आमी बी 3 आमदार निवडून आयले, आमी सरकारान भितर घुसले आनी 3 बरे गडगंज पोर्टफोलिओ घेवन 3 आमदार मंत्री म्हणून आसात. पूण आमी फुडले खेपे हो पक्ष 3 आमदारांचो पक्ष करपाक येवंक ना. आमी फुडले खेपे 3 आमदारांचो आनी 3 मंत्र्यांचो पक्ष आसचोच ना, हें तरी हांव तुमकां गॅरंटेड सांगूं शकता. आनी खंय येतात थंय आमी फार मारता तो तीर आमचो सारको आसताच. तसो आमी एक तीर घेवन हांगा फोंड्या आयिल्ले आहा. जे शिक्षण हातूंत आमी इतले फुडें पावले, प्राथमीक शिक्षण इस्टॅब्लीश जें जाल्लें आहा, हें भाऊसाहेब बांदोडकरान केल्ले कामा खातीर आमी फुडें पाविल्ले आहा. पूण ताजे मागीर कितें जालें, ताजे मागीर म्हजो पक्ष म्हणटा तो रिफॉर्म्स हाडपाक बंद केले. रिफॉर्म्स हाडूंक जाय, रिफॉर्म्स म्हणटाले गरजेचे. रिफॉर्म ना जाल्यार प्रगती जायना आनी लोकशायेन रिफॉर्म्स म्हणटाले गरजेचेच. पूण गेले खूब वर्सां आमी पळयतात की जो ओल्डस्ट प्रादेशीक पक्ष, खूब जाण आमकां म्हणटात तुमी लेटस्ट न्यूअस्ट रिजनल पार्टी, आमी न्यूअस्ट आसतले पुणून आमी इतिहासाक विसरून हांगा येवंक ना. आमी इतिहासाची कदर करून हांगा फुडें पावल मारिल्लें आहा. आनी ओल्डस्ट रिजनल पार्टी जी आहा ती रिफॉर्म्स म्हणटा ती विसरली. सुवाळ्याक पक्षाचे बाकीचे 2 आमदार मंत्री आशिल्ले. फोंड्याक गोवा फॉरवर्डाचो भावी उमेदवार राजेश वेरेकार गोंय गोंयकार गोंयकारपणाच्या अजेंडाक लागून खंय तो गोवा फॉरवर्डाक जॉयन जाला. आज आमकां खऱ्या अर्थान प्रादेशीक बऱ्या पक्षाची गरज आसा. दिल्लीचे पक्ष आमच्यो समस्या सोडूंक शकना. दिल्लीचे पक्ष आमच्यो भावना समजूंक शकना. त्यो भावना जर समजतलो जाल्यार गोवा फॉरवर्ड सारको प्रादेशीक पक्ष जाय. हें जालें एक कारण. दुसरें येता गोंयकार. गोंयकाराचे ही सांबाळकी. आज म्हाका दिसता गोंयकार म्हणजे बहुजन समाज. आतां म्हाका विजय बाब म्हणटालो बहुजन समाजाचो खऱ्या अर्थान नेतो म्हणटा तो भाऊसाहेब बांदोडकर. हें गोंयकारपण बहुसंख्येन जे लोक आसा बहुजन समाजाक घेवन फुडें वचपी असो हो पक्ष म्हणजे आमचो गोवा फॉरवर्ड पक्ष. इलेक्शनाच्या पयलीं हांव व्हायस प्रेसिडेंट आशिल्लो काँग्रेस पक्षाचो. जेन्ना जेन्ना हाय कमांड येताले, जावं तो दिग्विजय सिंग जावं चल्ला कुमार येवं, हांव सदां तांकां सांगतालो की एलायन्स करया गोवा 4 पार्टी कडेन आनी आमी इलेक्शन या म्हणून. सगळ्यांनी हय हय म्हणून सांगत गेले. पूण दुखाची गोश्ट एक दीस म्हणल्यार फातोर्डा कॅन्डिडेट घातलो. तेच दिसा सालिगांव आमचो कॅन्डिडेट आशिल्लो जे सालगांवकर, तेजे अगेन्स्ट कॅन्डिडेट घातलो आनी शिवोले घातलो. हांव व्हायस प्रेसिडेंट आसतना म्हाजे जे उंच आशिल्ले ताका हांवें फोन करून विचारलें आनी म्हणलें कॅन्डिडेट कित्याक घातलें काय म्हणून. तुका म्हणलें मुखार जिखून येतकीर ते मनीस नाका. म्हाका उत्तर येयलें आमी जिखपाक घालूं ना, ताका वळोवपाक घातला म्हणून. जयेश बाबा कडेन RDA आसात. आमचे दुसरे मंत्री बाब विनोद हांचे कडेन WRD आसा. बाब विजया कडेन TCP आसा आनी एग्रीकल्चर. हेच जर डिपार्टमेंटाची जर आमी कामां केली निश्चितच म्हाका खात्री आसा की फुडले इलेक्शन पोंडा मतदारसंघांतल्यान पोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान राजेशाक 5000 मतान आमी निवडून विधानसभेत धाडटली. कारण आमची काम करपाची पद्दत वेगळी. आमी आश्वासनां दितात, काम जर जायना जाल्यार तोंडार सरळ सांगतात, काम जाता जाल्यार करून दाखयतात. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.